मातेव फोव देवाच्या राजाचो गुट ए कथन जुआंव बातिस्ताचे निरोपी चॅप्टर 11 आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेर नोंगरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थावन फुडें गेलो. तेन्ना क्रिस्ताच्या कोडण्यांची खबर बोडखुणींत आयकून जुआंवान ताचे कडेन अशें विचारूंक आपल्या शिसांक धाडले, येवचो आसा तो तूंच तो, वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आयकलां आनी देखलां तें वचून जुआंवांक सांगात. कुड्डीं पळोवंक लागतात, थोंटीं चलतात, कोडकारां नितळ जातात, भेरीं आयकतात, मेलोलीं जिवीं जातात, गोरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता, आनी म्हजे विशीं जांचो भावार्थ आलो ना तीं मनशां भागी. ते निरोपी थंय सरले वेताना जुआंवां विशीं जेजू उरपोंजीक म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण पळोवंक अरण्यांत गेल्ल्यात? वाऱ्यान आलतात असली बेट? ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक मोव वस्त्रां नेसलोलो मनीस? ना, नाजूक मोव वस्त्रां नेसतात तीं राजवाड्यांनी आसतात. तर कित्याक म्हूण गेल्ल्यात तुमी? एका प्रवाद्याक पळोवंक? हय, आनी तो प्रवाद येवन व्हरतो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. हो पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. अशें म्हूण जाचे विशीं बरयलेलें आसा तो होच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत अदीक ल्हान तीं ताचेवन व्हड. जुआंव बातिस्ता आयला तेन्ना थावन तें आयज पर्यंत सर्गींचें राज नेट भोगता आनी नेट कोत्तात तें जमून घेतात. सगळ्या प्रवाद्यांनी आनी समृद्धीन दिल्लो संदेश जुआंव हे पर्यंत चलतालो. आनी तुमी हें मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आसलो एलायजा तो होच. आयकून कान आसात तांणी आयकूचें, आयकूंक कान आसात तांणी आयकूचें. हीत आतांची पिणकां कोणाक म्हूण हांवें सर करची? मैदानार बसून रावलेल्या भुरग्यांच्या खेळा पोंगडा सारकी ती. आपआपल्या पोंगडाच्या वांगड्याक तीं अशीं उलो करतात, आमी तुमकां नाचपाचीं संगितां वेन्नूचेर वाजयलीं, पूण तुमी नाचले नात. आमी तुमकां विलापाचीं गितां गायलीं, पूण तुमी रोडलीं नात. तर जुआंव जेवण तशें पिवण चाकीनासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवसार बसला. मनशाचो पूत खावन पिवन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोट्यो आनी बेबदो, दंड वसूलदारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट. तरी देवाचे जानवायेचीं कामां तिका साक्षी दितात. भावार्थ नासलोलीं नोगरां. मागीर जंय जंय आपणें ओगलीं विस्मितां केल्लीं त्या नोगरांक तांणी जिवीत बदललें ना देखून जेजू असो बेश्टावंक लागलो. कोराजीन तुजें कोटा, बेतसायदे तुजें कोटा. तर तुमचें मोदें केल्लीं विस्मितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना तीं साकाफोटें आनी गोबोर घालून प्राचीत कोत्तलीं आसलीं? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, झडटेच्या दिसा तिराची आनी सिदोनची झडटी तुमचे इतली खर जावची ना. आनी तूं कापेरनांवां वयर मोल्बा पर्यंत तूं उबारोन पावतलें म्हूण रावताय कितें? एमकोंडा पर्यंत तूं सोकला शेवटोलें, कित्याक तुजें सवें केल्ल्यान तीं विस्मितां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आयज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, झडटेच्या दिसा सोदोमाची झडटी तुजे इतली खर जावची ना. बाप आनी पूत.
तांचे गूट ल्हानांक उक्ते. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सोपुल्ल्या बालकांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुतांक कोणूच पक्को वळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच पक्को वळखना, बगोर एकलोच पूत आनी जांकां पूत आपले खुशेन बाप दाखोवन दीत तींच मनशां. कोश्टवतल्यांक दुलोब जेजूचो उलो. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या भारा खाल आसात तीं म्हजेशीं येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिंकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूम घेवंक सोंपें आनी वाहूंक हळू म्हजें ओजें. देवाचें उतर